कोलवा दर्यादेगवेली हॉटेलां आपले मेळे उदक कोलवा खाडयेंत सोडटात, देखून ह्या खाडयेंतलें उदक प्रदूषित जाला। हाजेर नदर दवरपा खातीर थळाव्याचे विशेष पंगड तयार करतले आनी जे कोण मेळे उदक खाडयेंत सोडटाना दिश्टी पडत जाल्यार ताजेर खर कारवाय जातली। थळावो आमदार वेंझी वेगशान उतर दिला, पळयात। आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ती कोलवा बिचा वयली क्रीक। ही जी क्रीक आसा ही आज MLA जो आसा बाणावलेचो वेंझी विएगस हेणे आज ही निवळ करून घेतले कडेन आसा। ही जी क्रीक आसा ही इतली पोल्यूट जाल्ली की हे उदक जे क्रिकांतल्यान सगळे दर्या वयताले आनीक हे क्रीक पोल्यूट जावपा कारण म्हणल्यार जितली क्रिका सायडीक जी हॉटेलां आसात ह्या हॉटेलान आपली सिवरेज जी आसा ही ह्या उदकां क्रिकां सोडले कडेन आसा आनी तेजेच हेणे आज ही जी क्रीक आसा ही आज पोल्यूट जाल्ले कडेन आसा। बाणावलेचो MLA वेंझी विएगसान आज ही सगळी क्लियर केले कडेन आसा, निवळ केले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमी आतां लोक हांगचे जे लोक आसात ते मॉनिटर करतले की खंयची हॉटेल उदक जे आपल्याले सिवरेज वॉटर आसा ते हितून सोडटले ते लोक मॉनिटर करतात आनी ही क्रीक जी आसा ही निवळ दवरपाचो तेंचो प्रयत्न आसा। आमी सांगूंक सोदतात की ही दर्याकुशी आसले कारणान ही क्रीक सदांच इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक लोक भितर जेन्ना दर्याचेर भितर सरतात त्या टायमार ह्या क्रिकी पळयतात आनी मागीर दोरी मेळटा म्हणूनच ही इम्पॉर्टंट आसा। कित्याक कोणूय खंयचो ट्युरिस्ट येता तो पयलीं भायर पळयता आनी मागीर भितर वयता, म्हणल्यार भायर जर बरें दिसलें जाल्यार भितर बरें आसतलें अशें ट्युरिस्टांक दिसता। म्हणूनच हांगा हेजेच एक उदाहरण घेवन जो MLA आसा तेणे आज ही क्रीक निवळ केले कडेन आसा। जेन्ना हे काम चालू जाल्लें आय थिंक अराउंड द 15th of May, बिफोर स्टार्टिंग वी हॅड गिवन अ प्रेस रिलीज की आता आमचं काम कमेस करतात। लेस दॅन 10 डेजा भितर इनिशियल जे क्लिनिंग आहा हे क्रिकाचें जालें, सो इट इज क्लोज टू 90% कंप्लीट वॉट वी हॅव सीन। आता तेजे मॅश घालपा उरला आनी ती वॉकवे आहा ती उरल्या आनी वी हॅव सीन दॅट देर इज अ लॉट ऑफ आउटलेट्स दिसती पडटा, ते कित डिस्चार्ज जाता तें खबर ना, वेदर सीवेज इज बीन डिस्चार्ज or whether grey water is being discharged, we are not still aware. But now we are all going to monitor. We are ensuring that all the locals who are here are going to monitor if there is raw sewage which is being discharged into the creek. We are also finding a solution for all these restaurant owners who are here, a temporary stop-gap arrangement. Jaipurian main STP Kolwa main STP plant functional जायना त्या पुरान जितले रेस्टॉरंट आहा तांकां कनेक्शन दिवपाक जे हिंगा बिचाचेर STP आहा, so it is by a private contractor to GTDC if I am correct. So temko ओलोइन GTDC के approval घेन एमको सगळ्यांक थिंग temporary accommodate करपा, maybe for a year or two till the main STP plant. So this is the proposal what I have already discussed with the tourism director today, and we will see what is the nitty-gritty. The whole idea is ball pass कोण फायदा ना, we want to stop passing this ball, so ball should not be passed. The ball has stopped near us and we are going to make sure that the creek is kept clean. आम सगळे लोकां कडेन मागताय की हेज्या मुखार आनी तूं हें कर नाका, आम क्रीक साफ दवरया, हें कनेक्ट करुया ते STPक आनी मागीर क्रीक साफ उरतली। आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता आतां सगळ्या साफ करीत आहाय, बाटल्यो उडयच न्हू, बियरा बाटल्यो उडयच न्हू, प्लास्टिका बाटल्यो उडयच न्हू, मॅश घातलेच आमी, पूण म्हाका दिसता सगळ्यांनी जरी तर इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार वी वील एटलीस्ट एबल टू टेक केअर ऑफ दीस क्रीक विच इज नाव लुकिंग एक्चुअली ब्युटिफूल। आम तुम जर तर तुम चोयल जाल्यार तुमाचो व्हिडिओ काढ जाल्यार द वॉटर इज क्लीन। ओके, आय वोंट से इट इज नॉट कंटॅमिनेटेड, डेफिनेटली देर वील बी सम कंटॅमिनेशन इन दीस वॉटर बिकॉज इट हॅज टू बी नाव क्लीन्ड अप, पावसाचेर ते म्हाका दिसता क्रीक जेन्ना नॉर्मली फुटता, एक ही क्रीक चोवपाक गेलो जाल्यार नॉर्मली क्रीक फुटता, पावसा उदक हिंग वता, हाय टायड जाता ते झुरगोरीचे ते फुटता। सो दॅट इज नॅचरल प्रोसेस, हे मॅन मेड प्रोसेस, नॅचरल प्रोसेस। व नॅचरल प्रोसेसाचे म्हाका दिसता हे उदक सगळें साफ जातलें। आनी वी वील ऑल्सो टॉक अबाउट पुटींग राफ्टर्स, जरी तरी आमच्यान राफ्टर्स घालून एरिएटर्स घालून जरी तरी हें उदक साफ करपाक। गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक राव।